Hello people, good morning. सोजमोता तुम सगळी हान पिन सामकी गोट आणि टाकाटाक खाय म्हूण कशें आहाय तुमी? आमी आहाय सगळीं बरीं आनी येवका तुमकां मागीर आयच्या व्लॉगांक सोजमोता तुम सगळीं बरी हाय हान पिन सामकी गोट आनी टाकाटाक हाय म्हूण आनी कितलें सांगोन तुमकां आयच्या दिसाची पोरबी दिता. आयज 2 ऑक्टोबर, सो हॅपी गांधी जयंती तुमकां सगळ्यांक आनी एक पाटी येवका तुमकां मागीर आयच्या व्लॉगांक. आतां न्हू जालें सकाळची 8:30 आनी सांगोच म्हळ्यार न्हू आतां वयता ब्रेड हाडपाक एट द बेकरी आनी साशाक एक क्वीक हेल्थ अपडेट. सो तें आहा बरें सामकें. आतां जालें तें काल एक स्कुलाकूय धाडलें आनी थँक्यू तुमकां तुमी जाय जाणांनी विचारी तेगे खबर कमेंट सेक्शना आनी प्लस पर्सनल DM बी कोन. सो थँक्यू तुमकां. शी इज डुईंग क्वायट वेल रायट नाव आनी मेडिकेशन ऑन आहाय तेगेलें आनी आतां वयता बेकरी कळे ब्रेड हाडपाक. सो ह्या बरें गरम गरम मेळटा जाल्यार हिंग घेता पोदेर बट द थिंग इज तेगे अशें बरें आसनाय ब्रेड. सो वी प्रिफर गोईंग ओवर देर. सो जर साशा ड्रॉप कोताय आनी तेदो हाडटाय आमी. आयज म्हणटा तेका स्कूल ना न्हू, सो आतां वयता आनी हाडटा. आनी सेकंडली सांगोच म्हळ्यार आतां हिंगसो वचपाचें आमी मिसाक आज तिका स्पेशल मीस आहा थँक्स गिवींग मास. कोण एशें कोन्न MC, कोण बँडकार, कोण एशें कोन्न आख्या एंटरटेनमेंट सोसायटी आहाय न्हू तेंकां एट द ग्रेस चर्च. सो इट्स एट 10 AM. सो हांव आनी शायना वयतलीं बेजिकली. सो दोगांयनी वयताय आमी आनी केन चाव बीन मागीर न्हेसोन वचपाचें. ओके, सो तेंय दाखयता तुमकां मागीर. चोया कोण कोण मेळटाय तीन जाल्यार आमी मिसा पयलीं बेगीन पावल्या पुरो. सो इतलें सांगून आतां वयता ब्रेड हाडपाक आनी मागीर दाखयता तुमकां. ओके, जे ब्रेड घेवन पावलीं घरा. बरें गरम गरम हाय ब्रेड. हाय पीपल, आतां मेळटा तुमकां ब्रेड बी घेवन येयलें आनी चाव करपा दिलें. ओके, चाव आज ब्लॅक टी आहा. सो ब्लॅक टी करपा दिलें. आतां आमी सद्या ब्लॅक टी पिता. ओके, कित्याक तें मिल्क कंज्यूम कोन्न कोन्न अशें करून फेसा अशें पिंपल्स येतालीं. सो चड फेसाचेर स्किनाचेर इम्पॅक्ट जातालो आनी सो तेका लागून सोमतें मिल्क बंद केलां आमी. सो कोन्न हाडटाय. सो मोस्टली आमी ब्लॅक टी पिताय आतां. आनीक या हांव तुका हें सांगपा आहलें क्वीक साशागे हेल्थ अपडेट. तुमकां थँक्यू. तुमी जायत जाणां विचारलें पर्सनल टेक्स्ट प्लस कमेंट्सूय घालून विचारलें. तेगे हेल्थ आतां आहा कंपेरेटिवली बरी एंड हर मेडिकेशन इज गोईंग ऑन. ओके, सो 2 दीस वचोना तें स्कूल आनी काल आमी मागीर तेका धाडलें सोमतें कित्याक काल मागीर इम्प्रूव जालो तेगेलें आनी तेगे एग्जाम्सूय आयल्या पावले न्हू. सो 2 दीस ऑलरेडी तेका रेस्ट घेयलें. सो तिसऱ्या दिसा मागीर धाडटेक आमी. आतां आहा तें बरें. थँक्यू तुमकां. आनी गोंयांत तेगे 7th एग्जाम स्टार्ट आनी हे पार्ट तेंगेलो पेपर्स वील बी कमींग फ्रॉम द बोर्ड. सो स्टेट बोर्ड तेका लागून मातशें आहा तेगे टेंशनान मातशें हे पार्ट आहा. सो शनया घेता तेगे स्टडीज. सो आमी ट्युशनाक गेलना तें. सो शनया चोयता तेगे स्टडीज एंड ऑल आनी तेगेलें आनी आतां न्हू 10 o'clock न्हू हांव मिसा वचपाचें मीस केसोलें. सो आज न्हू आज 2 ऑक्टोबर तुमकां सांगितलें. आज न्हू थँक्स गिवींग मास आहा. सो इट्स फॉर एवरी वन हू इज रिलेटेड टू द एंटरटेनमेंट सोसायटी. सो मे इट बी दी MCs, कोण बँडा आहाय, कोण पेंडल घाताय, एनी वन हॉल ओनर बी आहाय न्हू. सो तेंकां केटरींग बी तेंकां सगल्यांक. सो इट्स एट ग्रेस चर्च एट 10 AM. सो हांव आनी शायना वयतलीं थिंगा आनी खंय वयताय च्या पिताय. तेका उठावपा तें न्हिदलोलें आहा. सो तेका उठयता आनीक मागीर वयता. ओके, आनीक आयच्या दिसा म्हण तूं म्हाका खबर ना कितें आहा तें प्लॅन. इवनींग आमी प्लॅन कोतालीं हिंग वचपा बांबोलीम. ते वेरोनागे फूड कार्ट आहा न्हू तेजे. सो थिंग प्लॅन आहा जाता वचपाक. सो या कितें जाता तें मोस्टली लेट इवनिंगेश वयतलीं. ओके, तुमकां दाखयता. म्हाका ट्राय करपा जाय आहलें थिंगसोन आमगे फ्रेंड वेरोना विजीट कोन्न. सो आतां वयता. ओके, च्या पिवपा आनीक मागीर मेळटा तुमकां. ओके, सोमतें न्हेसोन मागीर मेळटा. आतां 8:45 जालीं. सो वयता न्हेसपाक एंड सी यू लेटर. ओके, बाय बाय. आनी तें तुमकां मुगेलें आउटफीट दाखयता. हांव जालें रेडी वचपाक. सो वायट टॉप, ब्लॅक बॅग आनी ब्लॅक पॅन्ट्स. ओके, विथ वायट हिल्स. आनी तुमकां हिल्स दिसती पडटाय जाल्यार. आनी हे वायट दाखलेशे हिल्स घायले ब्लॉक हिल्स एंड दीस इज माय होल आउटफीट. चोय आनीक आतां वयता. ओके, आमी मिसा वयताय आनीक 15 मिनटां अशें आहाय. ओके, सो सी यू लेटर. बाय बाय. हाय पीपल, चोय जालें रेडी वचपाक. तुमकां दाखयता आउटफीट चॅक
आणि आता मी वयता ओके सो होपफुली इट्स नॉट रेनिंग इट्स क्वाइट सनी रायट नाव अशें जाल्यार बरो रेनकोट घेवना आमी हें खबर ना शायना यो गो सो शायना आनी हांव वयता तुमकां सांगलो तेश कोन चल व्हडलेश कांय घालना हें वायट टॉप घायला तुमकां दाखयता तेश कोन आनी ब्लॅक पॅन्ट आनी आतां आमी वयता ओके आनी मागीर मेळटाय तुमकां आमी थंय पावलीं एट द चर्च 10 जाल्यां सामकी next one guys we selling cover and the scenario is like this सगळ्या मेळ्या गाइस चिमणी चाव हाय Robin Virat say hi see guys Albert here hi and we are both eating this I take Elona see here thank you आता singing करेगा ना आज कोयरा आता आता ओले सगळे काढपा एक फोटो so the scene is somewhat like this and this is the current chaos guys current chaos for a perfect picture आता मिक्स झाले काबाड आणि फोटो काढ झाले सगळेच आणि आता मी वयताय खबर ना तुम दाखयता आमकां गावताय I think so आता मी येयलें टू सेस्कास सायना आणि हांव आमगे राबले आमी so this is a fruit tart this is custard banana I'm smelling on the custard and we have Vasti we have eclairs and this is brownie okay and it's a meeting and Shane and this one and yo amgelo and amgele bye and this is me ako सांगू पिपा कितपत सगळे येलेले चा पिपा एक सा भायर सरली आनी याचे हाडा पार्सल तांकां सो दिस इज फ्रूट टार्ट बनायनर आनी एक्लेस हे तांकां घरा हाय तांकां जाल्यार आमगे सामको आम काबार कोतली तांकां काय हाडना जाल्यार सो आतां आमी वयताय घरा आनी मागीर घरा वचून दाखयता तुमकां ओके ही खबर ना कितको जाय ती and then we'll see you all after reaching home and had a good time with these people and let's go okay my mate dunga वटी कोणता आत नो आता नी जेवपा आनी कांय कोनाय सो आत डिसायड जाला करपा म्हूण नॉन नूडल्स सो हे कोताय 3 पॅकेट्स आनी लंचा जे आसतालें ओके नूडल्स सो तेगे मॅगी काण दवरले सो तीन दाखय तुमकां दिस इज नॉर दॅट आय एम यूजिंग तितून पयलीं बेश्टें हें फोंडमा लायचें इल्लेशें जिरा ऑनियन आनी टोमॅटो घालून तेन्ना इल्लेशें फोंडमा ला आनी हेचोय केलाय ते नॉन नूडल्स हेचोय केलाय ते नॉन नूडल्स ती गेली आपणागे खावपाक आनी आतां वयता मुगे दिवपाक पीठ ओके
आज जेवण बी कांय केलें ना आज नुडल्सूच कितें आवडो ते सगळें हाडो ते खावन तेंगे पोट बोलें मुगलें बोलें एक पाट गेल रे आम्हाला ये आम्ही पावले पीपल से हाय मैन ते मुगे ऑफ लगाना हाय स्पीड से लाड वो शेदे रे पेरन हाय बोल बरे हाय सॉरी ते दादा आमगे रोज ऑमलेट रेडी तो ये आमगे रोज ऑमलेट आणि ज्यादा आमगेला कटलेट ब्रेड रेडी आणि थर्ड प्लेयर आहे फ्रेंड झालेले अरे सेविंग प्लेस फॉर चिकन कटलेट ब्रेड eat proceed please eat with the bread why ना हाता मुगे चिकना काय तो मुगे हाताले नेक्स्ट सेल आहे आमगेले होय चिकन कटलेट ब्रेड दोन अब आपण गेले वरचे आता मी थिंग्स पेट दिलो आणि हान बीन आता मी येयलाय आता मी थिंग्स पेट दिलो आणि हान बीन येयलाय सो हिंगा बांबोलीम क्रॉसा कडेन रोजार करपाक सो पीपल्स एंड दिस टू आणि ते गेले ऑलरेडी मातशें रोजार कोताय हांव गोडा भायर वचून कोतालें सो तुमकां आउटफीट इनअप्रोप्रिएट हायशें सो रोजार कोताय मागीर मेळटा तुमकां ओके आता आम्ही थिंग्स येयले पेट दिवपाक हेड बाबाची इन बोर्डा लेट्स गो थिंग्स आता आम्ही पावले एट बाबाची बिर्याणी डिसिजन चलता आता कितें करपा तें आता आमी येयले हिंगा बाबाची बिर्याणी आमगे दिसाचे फायनल मील खावपाक आणि ते म्हणून स्टार्टर जाल्ले थिंग खायलो ते आता हिंग खाताय सो या कितें ऑर्डर करताय ते आमगे स्टार्टर्स चिकन लॉलीपॉप फ्राय आणि फर्स्ट टाइम हांव ट्राय करपाक वयता हेचें गार्लीक चिकन काय गो काय And people, इंगसोंग होता आयचो व्लॉग एंड लाइक शेअर सबस्क्राइब करा बेगीन ते फॉलोवर्स आहाय ते 2K जावपा जाय आणि मेळया आमी नेक्स्ट व्लॉगाक अंटील देन मोग आसूं बाय बाय